सगळ्या हॅपी दिवाळी म्हणचे पहिले म्हाका आकाशकंदील घेवपाक गरजे आसलो. बाजारान पयल्यार म्हाका हँडमेड एकूय आकाशकंदील मेळना. तर हांवें म्हणलें ह्या वर्सा आकाशकंदील म्हाका करपा पडटलो. घरा कडेन येयलो, कोण कट केलो आनी बारीक बारीक बोडी कट केले. आकाशकंदिला स्क्वेअरा 4 बोडी जाय पडटाय आनी स्क्वेअर टोटल 8 जाय पडटाय. सो अराउंड 36 बारीक बोडी कट करून आमकां असली 8 स्क्वेअर करपा पडटाय. ह्यो आकाशकंदील करपा मम्मीन बी मागे खूब हेल्प केली. तेन असले मेन 4 बोडी लावन तेका बांदून तो पुराय असलो स्केलेटन दिसता. ह्या वर्सा हांवें चिंतलें की आकाशकंदील कॉम्पिटिशना वयला, सो सिंपल करून कांयच फायदो ना. तर चिंतलें की सूम आनी सुतलेची कॉम्बिनेशन घेवन पुराय आकाशकंदील करपाचो. ते सूम कट करून लावपाक इतले त्रास आनी इतलो टायम लागलो की हांव तुमकां सांगना. पुराय लावन तुमकां लूक असो दिसता. फिनिशिंग दिवपा खातीर हांवें चुट्ट कट केली आनी मोरा फाग घेयलो आनी पुराय तेका स्टीक केलो. निमाशी मागीर फिनिशिंग उरली, बट कॉम्पिटिशना लेट जाता म्हण म्हाका व्हरपा पडलो डायरेक्ट. कॉम्पिटिशना इतली बरे आकाशकंदील घेवन येयल्ले की म्हाका खंयच्याय वाटेन दिसना की म्हाका प्रायज मेळटा म्हणून. दुसऱ्या जरी कंपेर केला म्हागे आकाशकंदील खूब डिसेंट दिसतालो. मागीर हांव नरकासुरा बिझी उरलो आनी आकाशकंदिला प्रायज अनाउन्समेंट करता तेन्ना हांव नासलो. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हागे आकाशकंदिला 3rd प्रायज मेळ्ळा तेन्ना हांव सामकोच शॉक जालो. हांवें चिंतलें सुद्दां नासलें की म्हाका प्रायज मेळटा म्हणून. मे बी बिकॉज ऑफ माय क्रिएटिविटी आनी एफर्ट्स म्हाका मेळ्ळो. सो तुमकां सगळ्या हॅपी दिवाळी. आनी लास्ट हांव एकूच म्हणपाक सोदतलो की मेहनत कर, फल की चिंता मत कर.